राज्यातले रस्ते नियोजन शून्य कामांक लागून बरेच गाजतात। आयज केल्लो रस्तो फाल्यां फोडून दवरतात। दिवचल सावन दोडा मार्ग वचपी पुराय रस्तो फोडून दवरला, जाका लागून येरादारी करप्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला। संबंधीत यंत्रणा मदीं ताळमेळ नाशिल्ल्यान लोकांक गरजे भायर त्रास सोंसचे पडटा। नगरसेवक निलेश टोपलेन आरोप केला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटां आसा तांची कोऑर्डिनेशन आसा हें आमकां दिसना। आमी पळयतात की नवो रस्तो जाता आनी रोखडेच एक म्हयनो रस्तो जाल्या उपरांत येतात आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तशेंच जे वॉटर डिपार्टमेंट आसता ते येता आनी रस्ते फोडटात आनी ते तशेंच दवरून वतात। PWDचे कामांक जे पयशे मेळटा ते यूज ते करिनात। ताका लागून जे थळावे लोक आसता तशेंच लोक जे ट्रॅवल करतात तांकां खुबसो त्रास जाता आनी जे लोकल कावन्सिलर आसा तांकां बी ते लोक ब्लेम करतात। कित्याक आपूण जे हायवे आसा आतां वच आमी पळयतात की हो हायवे दोडा मार्ग वयता, महाराष्ट्रान वता, थंयसरूय खुबश्या जाग्यार अशे रस्ते फोडलेले आसा। म्हणून मदीं वोड येयल्ल्या कारणान लोक कावन्सिलराक ब्लेम करता की रस्ते सारके ना, लोकांक त्रास जाता, लोकांक एक्सिडंट जाता। म्हणून आमकां दिसता की हे जे डिपार्टमेंटां आसा तांचें कोऑर्डिनेशन ना, ते काम सारकें करिनात। फक्त जे रस्ते नवे केल्या उपरांत येतात इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आपले हे फोडटात आनी वतात आनी जे उणके बी आसता ते तशेंच दवरून वतात। ताका लागून खुबशे एक्सिडंट ह्या रस्त्याचेर जाल्लेले आसा। अजून मेजर एक्सिडंट जावंक ना। तो मेजर एक्सिडंट जावच्या पयलीं हांगा हे रस्ते नवीन केल्ले हालींच ते परस फोडलेले आसा ते सारके करपाक जाय। तातूंत आमदार तशेंच जे डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी लक्ष दिवपाक जाय। आणि प्रश्न असो आसलो की वॉर्ड नंबर 5 एक व्हडली एरिया आसा, तितूर नायक नगर येता, लाखेरा येता, गोविंद नगर येता, गोविंद वाडी येता, सहयोग नगर येता, अशी व्हडली एरिया आसा। आणि जवळ जवळ नायक नगर ते लाखेरा अशे 2-2.5 किलोमिटराचेर आसा। आणि तेकाच आमचो बिचोलच्यान हायवेच्यान तो लाखेऱ्या असो हायवे रोड गेल्लो आसा, तो दोडा मार्गा रोड वयता। आनी ह्या हायवेक येयल्ल्या दिसा एक्सिडंट जाता, कारण सायडीकच्यान ते बुश कटींग केल्ल्यान आसता, टनाचेर झाडां आसा त्या लागून जाता। आनी दुसरें म्हणजे रस्तो, ज्या रस्त्यार खड्डे पडलेले आसा ते एक्सिडंट जाता। आनी हे एक्सिडंट जाता आनी कितें जे ह्या रोडाक जाता तेन्ना सगळे लोक जे लाखेरे आसा जो म्हाका वोर्ड पडटा, जो गोविंद नगर आसा थंयसरले लोक ते सगळे लोक म्हाकाच क्वेश्चन करतात। आनी हेतूर जाता कितें, आमकां म्युनिसिपालिटी हे येदे व्हडलें काम करिना, करूंक पावना, कारण वर्कर नासता रस्त्याचे। हे काम PWDचे। रस्तो मदीं खड्डे पडले कितें आसा, हायवेचो रस्तो तो, मागीर ते PWDन हे काम करपाक जाय। काल आतां 7-8 म्हयने जाले अंडरग्रावंड केबलिंग केला। अंडरग्रावंड केबलिंगान तेंचे जे खणलेले ते आमच्या ते लाखेऱ्या आनी गोविंद नगर आसा ते मॅन्युअली खणलेले आनी मॅन्युअली खणल्या कारणान तो व्हडले खड्डे पडलेले सबंद रस्तो गेल्लो। आतां तांकां आमी सांगून जेन्ना आमी आमदारा कडेन सांगले चवथी पयलीं तेन्ना तेंच्यांनी थंयसर कवर माती घालून कवर दाळ घाली, पूण परत पावसाच्या कारणान ते परत माती सगळी भितर गेली आनी आतां सामकें ते धोकादायक जाला। पण येयल्ल्या दिसा ते कशें आसा ते म्हाका व्हड लागता, म्हणजे म्हाज्या वॉर्डांतले थंयच्यान लोक पास जाता बिचोले येवपाक तोच रोड, म्हणटकीर ते लोक परत म्हाका क्वेश्चन करता। आनी आमी कितकेदां ते सांगले PWDक म्हणटा ते तेंचें काम ते करपाक जाय, करून दिता म्हणून सांगलेलें तेंच्यांनी, पूण आजून पर्यंत करूंक ना। आनी जो प्रॉब्लम जाता तो कावन्सिलराक फेस करचो पडटा। तशेंच ते बुश कटींग आसा सायडीकचे हायवेचे ते बी PWDन करचे हाडून ते आमकां करचें पडटा। आनी आमकां विकली एक दिसूच वर्कर मेळटा प्रत्येक वॉर्ड कावन्सिलराक, आनी ते म्हाजो व्हडलो वॉर्ड आसल्या कारणान ते म्हाका करपाक शक्य जायना। आनी कारण परत मागीर कोण लोक म्हाका क्वेश्चन करता की ते काम वाटे वयले बुश कटींग करूंक ना, ते लोक मागीर आमचेर नाराज जाता कावन्सिलराचे। पूण म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा PWDन की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हे पळोवन बुश कटींग काम करपाचें, हायवेक जे येता ते तेंचें काम आसा तेंच्यांनी करचें। तशेंच अंडरग्रावंड केबलिंग जे गोविंद नगर आसा थंयसर बऱ्यापैकी रस्तो केल्लो, जेन्ना हांव निवडून येयला तेन्नाच एक 5-6 म्हयन्यांनी थंय बऱ्यापैकी रस्तो जाल्लो, हॉट मिक्सिंग केल्लो। आनी तो रस्तो खणला आनी तो रस्तो आतां अशीर जाल्लो आसा आनी थंयसर जे परत आतां माती घातलेली ती गेल्ली आसा भितर आनी सामको धोकादायक असो जाला। ते लोक परत म्हाका क्वेश्चन करता। हांवें आमदाराकूय सांगलेलें आसा, आमदारान तांकां सांगता करून घेताय म्हणून सांगलेलें आसा, पूण आजून कांय जावंक ना। ही म्हाज्या आमदाराकूय रिक्वेस्ट आसा आनी PWDकूय रिक्वेस्ट आसा की तो रस्तो जो अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर तेंचो खणून केल्लो आसा तो बेगीन खणलेलो आसा, तो रस्तो बेगींतल्या बेगीन तेंचो करून दिवचो।
गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली.